सवाशीण बायलांचो आवडटो उपास म्हळ्यार वडाच्या पुनवेचो वट सावित्रीचो उपास। मंगळारा दिसा गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी वडाची पुनव मनयली। वडाच्या पुनवे दिसा निमतान सवाशीण बायलां वट सावित्रीचो उपास करतात आनी एकामेकांक फळांनी भरिल्ले दोणे म्हळ्यार वायन भेटयतात। आयज सकाळी नटून थटून सवाशीण बायलांनी वडा कडेन पुजा करपाक गर्दी केली। परंपरे प्रमाण वडाच्या झाडाची पुजा करून सवाशीण बायलांनी आपल्या मनांतली इत्सा वडा कडेन व्यक्त करीत वडाक 7 फेरे मारले। देवाक वायन दवरले उपरांत बायलांनी एकामेकाक वायन दीत वडाच्या पुनवेच्या उपासाक सुरवात केली। दिसान दीस कोरोना दुयेंती मेळपाचें प्रमाण वाडत आसतनाच सोमारा एका दुयेंतीक मरण आयलें। 2.5 म्हयन्या उपरांत पयलेच खेपे कोरोना दुयेंतीक मरण आयलां। हाचे पयलीं 30 मार्च 2022 दिसा 2 कोरोना दुयेंतीक मरण आयिल्लें। एका दुयेंतीक मरण आयिल्ल्यान कोरोना बळींचो आंकडो वाडून 3833 जाला। फाटले 2.5 म्हयने हो आंकडो 3832 आशिल्लो। सोमारा 854 चांचण्या उपरांत 44 नवे दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 41 दुयेंती बरे जाले। दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.25% आसा। आतां मेरेन गोंयांत 2,46,508 दुयेंती मेळ्ळ्यात। हातूंतले 2,42,200 दुयेंती बरे जाल्ल्यान सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो 475चेर पावला। सत्तरी तालुक्यांत डेंग्यू दुयेंती वाडत आशिल्ल्यान भलायकी खात्याची वेवस्था सक्रीय जाल्या। पावसाळ्यांत ह्या दुयेंतींचो आंकडो आनीक वाडचो न्हय हे खातीर बेगोबेग उपाय करपा खातीर हालींच वाळपय सामाजीक भलायकी केंद्रान बसका घेतली। सत्तरीच्या सुमार 10 गांवांनी डेंग्यूचे दुयेंती सांपडल्यात। हाका लागून चिंता आनीक वाडल्या। पावसाळ्यांत दुयेंतींचो आंकडो आनीकूय वाडपाची शक्यताय आसा। ते खातीर भलायकी खात्याचे मुख्य वैजकी अधिकारी डॉ. कल्पना महात्मेन बसका घेतली। पावसाच्या दिसांनी डेंग्यूचेर नियंत्रण दवरपा खातीर केल्ल्या उपायांची म्हायती तिणें दिली। पावसान डेंग्यूचो आंकडो वाडपाची शक्यताय लक्षांत घेवन उपाय येवजण्यो आंखल्यो। उदक सांठोवन उरपाक जायना हाची जतनाय लोकांनी घेवची अशें आवाहन भलायकी अधिकाऱ्यान लोकांक केलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें मंगळारा सगळ्या सरकारी खात्यांनी आनी मंत्रालयांनी मनीस संसाधनाच्या स्थितीचो नियाळ घेतलो आनी फुडल्या 18 म्हयन्यांत 10 लाख लोकांची भरती करपाची सुचोवणी दिल्या अशें प्रधानमंत्री कार्यालयान आयज मंगळारा सकाळीं 9:30 वरांचेर ट्वीट केलां। बेरोजगारीच्या प्रस्नांचेर विरोधी पक्षांनी भाजपाचेर सतत टिका केल्ल्यान भाजपा सरकारान हो निर्णय घेतला आसूं येता। नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात राहुल गांधीन अंमलबजावणी संचालनालयान केल्ली चौकशी अघटीत आनी दुर्भावनापूर्ण आसा आनी देशांतल्या लोकांचो निर्भय आवाज बंद करपाचो हेतू आसा अशें काँग्रेस म्हणटा। राहुल गांधी भौसा संबंदीत प्रश्न मांडटा ताका केंद्र सरकार भियेता असो दावो करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपल्या जिवाभावाच्या हिताची राखण करपाच्या मार्गान राहुल गांधी आडखळ जाला काय कितें असो प्रश्न काँग्रेसीचे सरचिटणीस आनी मुखेल म्हणयारो रणदीप सुरजेवालान केला। हो सगळो बेकायदेशीर असंविधानीक दुर्भावनायुक्त आनी राजकी सूड घेवपाच्या उज्यान जळपी प्रधानमंत्र्याचें काम आसा अशें सुरजेवाला हाणें नवी दिल्लींत पत्रकार परिशदेंत सांगलें।
लाडफे वाठारांतल्या खास करून विद्यार्थ्यांची अडचण लक्षांत घेवन 6 म्हयन्यां पयलीं म्हळ्यार फाटल्या नोव्हेंबर म्हयन्यांत कदंबा येरादारी महामंडळान वाया लाडफेच्यान करपाल ते म्हापशे मार्गाचेर बस सुरू केल्ली. सुरवातीचे सादारण 3 म्हयने ही बस नेमान येरादारी करताली, मात विधानसभेची वेंचणूक जातकीच ती बंद जाली. नवीन शिक्षणीक वर्स सुरू जातकीच ती परत सुरू जाली, मात 8 दीस जावचे पयलींच बस परत बंद जाली. बस नाशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांक वेळार शाळेत पावप कठीण जाला. दनपारां विद्यार्थी घराय उसरा पावतात. बस नाशिल्ल्यान शारांत शिकपाक वचपी विद्यार्थ्यांक समस्यांक तोंड दिवचें पडटा. हाका लागून विद्यार्थ्यां सयत पालकूय नाराजी उक्तायतात. कदंबा बस सेवा बेगोबेग सुरू करची अशी मागणी पालकांनी केल्या. हालींच घातिल्ले कोलवा दर्यावयल्यो खांब्यावयल्यो लायटी अचकीत दोग पर्यटकांचेर पडटा आशिल्ल्यो. वीज खात्यान आनी पर्यटन खात्यान हाचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केल्ले दिश्टी पडटा. कोलवा एक पर्यटन थळ आशिल्ल्या कारणान थंय भरपूर प्रमाणांत पर्यटक येतात. ताका लागून वीज खात्यान तशेंच पर्यटन खात्यान ताची दखल घेवन रस्त्या वयल्यो लायटी बेगोबेग दुरुस्त करच्यो अशी मागणी थळावे लोक करपाक लागले. गुळेली पंचायत वाठारांत गटारां नितळ करपाच्या कामाक ग्रामपंचायती अंतर्गत सुरवात जाल्या. 70 वाठारांत डेंग्यूचे प्रमाण वाडिल्ल्यान ही गटारां नितळ करपाच्या कामाक सुरवात केल्या. गुळेली पंचायत वाठारांत सध्या गुळेली, कणकिरे, थामसे, मुरमुणे, पेकूळ, दडा, शेळमळावली, मैंगेणे आनी हेर वाठारांत गटार नितळ करपाचें काम सुरू आसा आनी हें काम 1 ते 2 दिसांत पुराय जातलें. निवृत्त जाल्ल्या क्रिकेटरांचे म्हयन्याचे पेन्शन 100% वाडोवपाची घोशणा केल्या. हाका लागून 900 दादले आनी बायल क्रिकेटरां सयत मॅच अधिकाऱ्यांक लेगीत हाचो फायदो जातलो. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे सचिव जय शाहान हाची घोशणा केली. बीसीसीआयन सगळ्यांत आदी 2004 निवृत्त जाल्ल्या क्रिकेटरांक पेन्शन दिवपाची सुरवात केल्ली. 31 डिसेंबर 1993 पयलीं निवृत्त जाल्ल्या सगळ्या क्रिकेटरांचो ह्या पेन्शन येवजण्यांत आस्पाव केल्लो. ज्या खेळगड्यांक 15,000 रुपया पेन्शनाच्या रुपान मेळटाले तांकां आतां 30,000 रुपया मेळटले. जाल्यार 22,500 रुपयांचे पेन्शन मेळटाले त्या निवृत्त क्रिकेटरांक 45,000 दर एक म्हयन्याक मेळटले. निमाणे खेपे 2015 बीसीसीआयन पेन्शन वाडयल्ले. हाचो फायदो दादले आनी बायल क्रिकेटरांक जाल्लो. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणांत ईडीन नोटीसी काढल्या उपरांत राहुल गांधी दिल्लीच्या ईडी कार्यालयांत हाजीर रावले आनी पुराय देशांत हजारो काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी आंदोलनां केली. राहुल आनी सोनिया गांधीक ईडीन काडिल्ल्यो नोटीसी म्हळ्यार केंद्रीय तपास यंत्रणांक हातीकडेन धरून मोदी सरकारान काँग्रेस विरोधांत केल्ली सुडाची कारवाय असो आरोप ह्या वेळार काँग्रेस फुडाऱ्यांनी केला. दुसरे कडेन नॅशनल हेराल्डाक कर्ज दिवन गांधी घराब्यान कोट्यावधींची प्रॉपर्टी हडप केली असो आरोप भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी केला.
मंत्री विश्वजीत राणेची मानसीक स्थिती सारकी ना म्हूण तो हालींसराक कित्याक कितें उलयता. सध्या ताणें आपली तकली शांत करपाक साधना करपाची गरज आसा अशें म्हणून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान विश्वजिताचे टिकेक जाप दिल्या. तशेंच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान विश्वजिताची मानसीक स्थिती तपासची आनी आपल्याक मानसीक स्थितीक सुदार जाय मेरेन विश्वजितान आपल्या पदाचो त्याग करचो अशें विधानूय पाटकारान केलां. रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान लोकांक आपले प्रश्न तांच्या मेरेन पावोवचे अशी मागणी केल्या. लोकांचे प्रश्न विधानसभेत मांडपाची इत्सा रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान व्यक्त केला. गोंयांत चलिल्ल्या बेकायदेशीर वेव्हाराचो वीज, भलायकी आनी हेर विशय सुटावे करपा खातीर लोकांनी आपल्यो कागाळी आरजीच्या ईमेल आयडीचेर धाडच्यो अशें सांत आमदार विरेश बोरकार हाणें आवाहन केलां. आमच्या प्रस्नांक सरकारान जापो दिवच्योच पडटल्यो अशें विरेश सांगता. गोंयच्या हिताचे प्रश्न मांडपी पक्षाक विधानसभेत तेंको दितले अशेंय विरेश सांगता. गोंयचो खेळा मंत्री गोविंद गावडेन फातोर्डा स्टेडियमाची पळोवणी केली. अंडर-19 वर्ल्ड कप मॅचाच्या नदरेंतल्यान ही पळोवणी आशिल्ल्याचे खेळा मंत्र्यान सांगले. तशेंच ताणें फातोर्डेच्या स्विमींग पुलाच्या दुरुस्तीचे कामाची पळोवणी केली. एखाद्रे बेकायदेशीर बांदकाम असल्यार ते मातये भरवण जातलेच. कायद्या प्रमाण कारवाय जावं दी. जो लोकप्रतिनिधी आसा ताणें सदांच कायदेशीर रावंक जाय. जर कायदेशीर रावल्यार अशे प्रश्न उप्रासनात अशें जोसुआ डिसोजान विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो वयल्या प्रश्नाचेर उलयतना सांगले. तुमी कायद्यान रावल्यार कसलीच भिरांत ना. आमचे जे कितें वेवसाय आसात ते सगळे कायदेशीर आसात. मुळान कोणेनूच अशे तरेन बेकायदेशीर गजाली करच्यो न्हयत. नाजाल्यार लजेक पडपाचे स्थितीक सामकार वचचें पडटा. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हे 2 दिसाचे गोंय भोंवडेर आसात. बुधवारा 15 जूनाक राष्ट्रपती दोना पावला नव्या राजभवन इमारतीची बुनयादी फातर बसयतले. ह्या वेळार राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी हेर मंत्री कार्यावळीक हाजीर रावतले.
न्हंयतल्या हायसीन काडपाच्या वावराक सुरवात करून आपूण दिल्ले उतर पुराय करून दाखयले अशें म्हापशेचो आमदार जोसुआ डिसोजा म्हणटा. न्हंयत ही झाडां वाडिल्ल्या कारणान जायते म्हापशा तशेंच मयड्या हळडोण्याचे लोक सरकारा कडेन कागाळी करताले आनी आतां सरकारान तांच्यो मागण्यो आयकून ह्या वावराक सुरवात केल्या. म्हापशा तारी कडल्यान न्हंयतल्यान हायसीत काडपाच्या ह्या कामाक सुरवात जाली. सुभाष शिरोडकाराच्या आदारान ह्या वावराक चालना मेळ्ळा अशें ह्या वेळार जोसुआन सांगलें. 17.5 वर्सां काँग्रेसीची सत्ता भोगिल्ल्या आदल्या काँग्रेस आमदारान भाजपान प्रवेश केलो म्हूण लोकांनी ताका फाटल्या वेंचणुकेन घरा धाडलो. ताका लागून भाजपान आपल्याक ज्ञान दिवचें न्हय, केपेच्या लोकां वांगडा आपूण आसा आनी आपल्याक तेच कितें तें सांगतले अशी जाय केपेचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेक दिली. कांय लोक केपेच्या उदरगतीच्या कामांक आडमेळे हाडटाले ते मुख्यमंत्र्याच्या कानार घातला. तशेंच मुख्यमंत्र्यान हे विशीं दखल घेवन केपेच्या उदरगतीच्या कामाक सहकार्य करपाचे उतर दिल्ल्याचे एल्टनान सांगले. कळंगूट पंच वांगडी अँथनी मेनेझिसान सोमारा कळंगूट मतदारसंघान वट्ट 4 विकासात्मक कृतीचे उक्तावण आपल्या जन्मदिसाच्या उत्सवाचो एक भाग म्हूण मनयलो. कळंगूट गांवाच्या कांय वाड्यांचेर बाबत स्थितीत आशिल्ल्या ल्हान वाटेचेर टायल्स बसयले. टायल्स बसयल्या उपरांत बारीक वाटो सुटसुटीत जाल्यो. त्या खातीर आतां वॉर्डांतल्या लोकांक येवपाक वचपाक सोंपें जातलें. हांव लोकांक आश्वासन दिता की कळंगूटच्या हेर वाड्या वयली उरिल्ली हेर जायतीं उदरगतीची कामां जशी की फुटपाथ नवी करप आनी हेर प्रस्न सुटावे करप आपूण पुराय करतलो अशें मेनेझिसान ह्या वेळार सांगलें. वॉर्डांतल्या रस्त्यांची सुदारणा करप ह्या सारक्या उदरगतीच्या कामांक सुरवात केल्ल्या खातीर थळाव्या लोकांनी अँथनी मेनेझिसाचे उपकार आटायले. काँग्रेस पक्षाच्या एल्विस गोमसान आपल्याच पक्षाच्या विधिमंडळ फुडाऱ्याची विकेट उडयल्या. बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर ह्या एका इंग्लीश म्हणीचो आदार घेवन एल्विस गोमसान विश्वजीत आसूं नाजाल्यार मायकल हे सगळे एक आनी निमणे परत एकठांय येतलेच अशी टिका केल्या. हे आपले पक्षाचे न्हय जाल्यार वैयक्तीक मत अशें एल्विस सांगता. एल्विस गोम्स हो काँग्रेस पक्षाचो पणजेचो उमेदवार आशिल्लो. साखळे ते बेळगाव वाया चोल्ला घाट या सुमार 70 किलोमीटर लांबाईच्या मार्गाचे दुपदीकरण रोखडेच जातले. भारतमाला येवजणे खाला हे खातीर 229 कोटी रुपया खर्च करतले. ह्या वावराक रोखडीच सुरवात जातली अशी माहिती मेळ्ळा. मजगतीं ह्या महामार्गाचो ताबो रोखडोच केंद्रीय महामार्ग वेवस्थापन कडेन दितले. उपरांत सद्याचो रस्तो रूंद करतले. हे संबंदान हालचाली सुरू आसात.
पावसाळो सुरू जाला आणि कोंकण बेल्टान पावस चढ पडिल्ल्याचे जाणवता देखून कोंकण रेल्वेन आपली पावसाळ्याची तयारी सुरू केल्या अशें कोंकण रेल्वेचो वेवस्थापक बाबन घाटकेन सांगले। तशेंच इतली वर्सां कोंकण रेल्वेन रुळाची जतनाय घेतिल्ल्या कारणान लागून गाडयो सुरक्षीतपणान चलपाची खात्री लोकां मदीं तयार जाला अशें घाटकेन म्हटलें। मांद्रे मतदारसंघातल्या जुनास वाड्यार भारत सरकारान आपत्ती काळात सायक्लोन शेल्टर बांधला, मात हे शेल्टर होम लोकार्पण करून लेगीत सुरू करूंक ना। पावसा सुरू जालो हो काळ आपत्तीचो, ते खातीर सरकारान जाता तितल्या बेगीन ही वास्तू करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केला। हे विशीं थळाव्या आमदारान लक्ष घालचे अशी मागणी थळावे लोक करतात। मांद्रे गांवगिऱ्या वाठारांतलो मोर्तीकार मोहन पार्सेकार शेती वेवसाया वांगडा मोर्ती खातीर चिकण माती काडून विकपाचो वेवसाय करता। ह्या चिकण मातये पासून मोठे गुळे करून 45 रुपयांनी विकप हो वेवसाय आतां चालू आसा अशें मोहन पार्सेकारान सांगले। चिकण माती काडल्या उपरांत त्याच सुवातेर दुसरी माती हाडून घालून पारंपारीक शेती वेवसाय लेगीत करतात अशें मोहनाचें म्हणणें। ह्या दोन वेवसाया मोहन पार्सेकाराचो घराबो अवलंबून आसा अशें ताणें सांगलें। जिवितान येस मेळोवपा खातीर फकत परीक्षेंत चड गूण मेळोवप गरजेचें न्हय अशी मोलादीक उतरां प्रल्हाद वामनराव पै हाणें 13 जून 2022 हरमल पंचक्रोशी उच्च माध्यमीक हरमल गोंय हांगा जाल्ल्या यंग इन्स्पिरेटर्स ह्या व्यक्तिमत्व विकासा विशीं गोमंतकान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत काडली। ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हूण आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार तशेंच गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक हांणी उपस्थिती लायली।